टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हणून आमदार गिरीश बोरकारान विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। ताका टीसीपीच्या 39A वांगडा जोडून प्रकरण न्यायालयात आशिल्ल्याचे सांगीत जाप दिवपाक मंत्र्यान न्हयकार दिलो। मंत्र्याच्या न्हयकारा उपरांत विरेशा सयत विरोधक चाळावले। जाप जायज म्हणून सभापतीच्या सामकार तांच्यांनी धांव घेतली। ह्या बोवाळाक लागून कामकाज कांय वेळ बंद उडयले। उपरांत सभापतीन ह्या विशयात लक्ष घालपाची जाप दिल्ल्यान विरोधक शांत जाले। टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हणून आपल्याक कळपाकूच जाय। ह्या बोर्डार निवड जावपा खातीर कितें निकश आसात काय म्हणून विरेशान प्रश्न विचारिल्लो। ह्या प्रकरणाक टीसीपी कायद्याच्या 39 कलमा वांगडा जोडून हे प्रकरण न्यायालयात आशिल्ल्याचे सांगीत ताका जाप दिवपाक नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हाणें न्हयकार दिलो। ताका लागून विरोधक चाळावले। टीसीपीच्या दर एका मुद्द्याचेर न्यायालयाचे कारण दिवन मंत्री जाप दिवपाक न्हयकार दिता म्हणीत आमकां जाप जायत म्हणून विरोधक उठले आनी सभापतीच्या सामकार तांच्यांनी धांव घेतली। कार्लोस फेरेराचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाता। ह्या व्हिडिओत कार्लोस सांगता गोंयकार जे विदेशात राबितो करून आसात तांची घरां सरकार खंय ताब्यात घेतले म्हणून। ह्या विशीं आमदार निलेश काब्रालान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। ह्या सुचोवणेक कार्लोसान हरकत घेतली। तशेंच आपल्या त्या व्हिडिओचे कार्लोसान समर्थनूय केलें। मुख्यमंत्र्यानूय कार्लोसाच्या त्या व्हिडिओक हरकत घेत कार्लोस कायद्याचो आधार घेवन कितें उलोवंक शकना अशें सांगलें। कार्लोसान हे लक्षवेधी सुचोवणेक हरकत घेवन आपूण व्हिडिओन जे कितें उलयलां तें खरेंच आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। आपूण चुकीचो उलयल्लो जाल्यार त्या वेळार तुमी ओग्गी कित्याक राविल्ले काय म्हणून कार्लोसान प्रश्न विचारलो। इतल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तिडकीन उठलो आनी कार्लोसाचेर तो चाळावलो। कार्लोस कायद्याचे आधार घेवन कितें उलोवपाक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्यान युक्तिवाद केलो। कितल्या गोंयकारांची घरां सरकारान ताब्यात घेतल्या काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान कार्लोसाक विचारले। जायत्या जाणांनी लोकांच्यो मालमत्ता विकून खाल्ल्यो जाल्यार तुमकां उपकारता, पूण ही घरां आनी जमिनी वांटोवपाक बील हाडले जाल्यार तुमकां कितें त्रास जाता काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान ताका विचारले। मराठी भाशेवयल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो। मराठीक दुसरी अधिकृत राजभाषा म्हणून दर्जो दिवचो, सरकारी राजपत्रां मराठीत प्रसिद्ध करची असो प्रस्ताव आमदार जीत आरोलकरान 0 प्रहारा वेळार मांडलो। मात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी विजय सरदेसायान जिताच्या प्रस्तावाक विरोध केलो। हो प्रश्न 0 प्रहारा वेळार मांडपाक मेळना अशें सांगून राजभास कायद्यात दुरुस्ती करची अशें आव्हान ताणें सरकाराक केलें। गोंयांत सध्या पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात देंवला असो दावो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत केल्लो। फॉरेनाक आशिल्ले गोंयकार गोंयांत येतात तेन्ना तांकांय पर्यटक मानले वता, ताका लागून हो पर्यटकांचो आंकडो वाडला आसतलो अशें ताचें म्हणणें। कितलेशेच युरोपियन देशांतल्या पर्यटकांक व्हिजा ऑन अरायव्हल ही सुविधा दिली जाल्यार गोंयच्या पर्यटना खातीर ती गेम चेंजर थारपाक शकतली असो दावोय मायकल लोबोन ह्या वेळार केलो। तशेंच गोंयांत आयिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो नेमको आंकडोच पर्यटन खात्या कडेन ना। पर्यटन खात्यान FRROक आंकडे एकठांय करपाक कित्याक पत्र बरयलें ना म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रश्न केल्लो। ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें की कांय विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले काय आपल्या इश्टांगेर रावतात, अशा वेळाचेर तांचो आंकडो मेळना। पूण फाटल्या 6 म्हयन्यांत पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात वाडला। तशेंच विदेशी पर्यटकांक व्हिजा ऑन अरायव्हल सुविधा दिवपाचे फायदे आनी लुकसाणूय आसा, ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हणून मंत्री रोहन खंवटेन विधानसभेत आश्वासन दिलें। म्हादयच्या मुद्द्याचेर काल विधानसभेत बरीच चर्चा जाली। ह्या चर्चे वेळार म्हादयच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणे पयलीं कर्नाटकाच्या कुरापती आड अवमान याचिका घालता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले। तशेंच कर्नाटकाक कळसा बंदरा प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने मेळचे न्हय म्हणून आपूण केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्या कडेन उलयल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या ह्याच स्टेटमेंटाक कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान हरकत घेतल्या। केंद्र सरकार म्हादयच्या बाबतीत राजकारण करता, तशेंच बेळगांव, धारवाड आनी गदग तशेंच बगलकोटांतल्या 40 लाख लोकांचो उदकाचो अधिकार केंद्र न्हयकारता अशें DK शिवकुमार हाणें केल्ल्या ह्या ट्विटांत नमूद केलेलें आसा। म्हादय आमची लढाय जावन आसा आनी आमी जे आमचे आसा ते आमी मेळयल्या बगर कशेंच ओग्गी रावचे ना अशें DK शिवकुमार हाणें आपल्या ट्विटांत म्हणिल्लें आसा।
पर्येच्या भूमिका देवस्थानाच्या वादावेळार घातिल्ल्यो केशी फाटी घेयात ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून पर्येच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या। कांय म्हयन्या पयलीं जाल्ल्या भूमिका देवस्थानाच्या वादा उपरांत लोकांचेर केशी घातिल्ल्यो। कांय लोकांक पुलिशे कडल्यान चौकशेक हजर रावपा खातीर नोटीसय केल्ल्यो। पूण होच मुद्दो घेवन पर्येच्या 500च्या वयर लोकांनी बेरेस्तारा वाळपय पुलिशेक धडक दिली। कांय म्हयन्या आदीं वर्धापन दीस मनोवपा वयल्यान पर्या भूमिका देवस्थानात वाद जाल्लो। देवस्थानाच्या मानपान नाटका उपरांत लोकां मदीं झगडी जाल्ली। ह्या प्रकारा उपरांत वाळपय पुलिशेन कांय जाणां आड गुन्यांव नोंद केल्ले, तशेंच तांकां चौकशे खातीर हजर रावपाची नोटीस धाडिल्ली। लोकांचेर घातिल्ल्यो ह्यो केशी फाटी घेवच्यो म्हणून बेरेस्तारा पर्येच्या 500 परस चड लोकांनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली। केशी फाटी घेना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा। मजगतीं लोकांचेर घातिल्ल्यो ह्यो केशी फाटी घेवपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ल्याचें पर्येचे आमदार देवया राणेन सांगलें। मुख्यमंत्र्यानूय खंय गुन्यांव फाटी घेवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें देवयान म्हटलां। एसटी समाजा खातीर आरक्षणाची तरतूद आशिल्ले गोंय विधानसभा मतदारसंघ फेररचणूक विधेयक 2024च्या लोकसभेत चर्चेक येवपाचें आशिल्लें, पूण विरोधकांनी बोवाळ घालून अडचण निर्माण केल्ल्यान ते विधेयकाक संसदेत येवपाक ते पावले ना। काँग्रेसी सयत हेर विरोधी पक्षांची ही वागणूक गोंयच्या एसटी भावांचो अपमान आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी आमी ह्या विधेयकाक कसलोच विरोध जो आसा तो करूंक ना। भारताचे आदले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचो राजिनामो तशेंच ऑपरेशन सिंदूर ह्या विशयाक लागून एसटी समाजाच्या आरक्षणा विशीं चर्चा जावंक पावली ना। आदिवासींक 10% आरक्षण दिवपाचें विधेयक मान्यताये खातीर संसदेच्या कामकाजात आशिल्लें, मात विरोधकांच्या बोवाळाक लागून हें विधेयक चर्चेक येवपाक पावलें ना। ह्या विशया वयल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काँग्रेसीचेर टिका केली। रेंट कॅबाक परवाने दिल्यात त्या ऑपरेटरांनी आपल्यो गाडयो स्वताच्या जाग्यात पार्क करच्यो। तांच्यो गाडयो रहिवाशी इमारती भायर पार्क केल्ल्यो दिसल्यो जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिला। रेंट कॅबाच्या पार्किंग विशीं आमदार दिगंबर कामतीन प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन अशी जाप दिली। रेंट कॅबांक परवाने दिल्यात त्या ऑपरेटरांनी आपल्यो गाडयो स्वताच्या जाग्यात पार्क करच्यो। तांच्यो गाडयो रहिवाशी इमारती भायर पार्क केल्ल्यो दिसल्यो जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या। रेंट कॅबाच्या पार्किंग विशीं आमदार दिगंबर कामतीन प्रश्न केल्लो। गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळान 2021 ते 2022 वर्सा वट्ट 98 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली। हातूंतले 5 प्रकल्प चालीक लागल्यात जाल्यार 15 रेड कॅटेगरीन येतात अशी माहिती उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभेत दिली। 98 प्रकल्प सुरू जाले जाल्यार गोंयांत 22,000 नोकऱ्यो निर्माण जावपाची शक्यता आशिल्ली, पूण सध्या फकत 5 प्रकल्प चालू आसात। हेर बाकीचे प्रकल्प केन्ना सुरू जातले तशेंच तातूंतल्यान कितल्यो नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो म्हणून आमदार कालूस हाणें आनी विजय सरदेसाय हांणी प्रश्न केल्लो। गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान ह्या प्रकल्पांक प्लॉटूच दिवंक नाशिल्ल्यान ते सुरू जावपाक शकले ना म्हणून विरोधकांनी आरोप केल्ले। सगळ्या प्रकल्पांक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवपाक जाय। 98 प्रकल्पांतले 15 प्रकल्प रेड कॅटेगरीत आसा। गोंय उद्देगीक धोरण 2022 प्रमाण उद्देगांनी थळाव्या लोकांक चड रोजगार दिवपाक प्रकल्पांक आमी प्रोत्साहन दितले। कंपनींनी 60% परस चड थळावे कामगार घेतल्यार तांकां अतिरिक्त सवलती दितले अशें मंत्री माविनान सांगलें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण दवर्ले पंचायतीन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकाम आनी वेवसायीक दुकानांची पळोवणी केली। 10 दिसां पयलीं 175 लोकांक नोटीशी धाडिल्ल्यो, तशेंच फाटल्या दिसांनी पॉवर हावस जंक्शना लागसार अतिक्रमण केल्ले तांचेर कारवाय केल्ली। सगळ्यांक 10 ते 15 दिसां पयलीं नोटीस धाडटले असो निर्णय घेतला अशें दवर्लेचे सरपंच साईश राज्याध्यक्ष हाणें सांगलें। मजगतीं दवर्लेकारांचेरूच कारवाय कित्याक करतात, मडगांवां बेकायदेशीर अतिक्रमणां करप्यांचेर कारवाय कित्याक जायना म्हणून थळाव्यांनी ह्या वेळार प्रश्न उपरासलो।
मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. बिहारातल्या मतदार वळेरीविशीं राजकीय झगडे आता संसदेत पावले. संसद सभागृहात विरोधी पक्षांनी खर निषेध केलो ह्या गजालेचो. तांच्या हातात SIR इज एन अटॅक ऑन डेमोक्रेसी असे बॅनर आणि पोस्टर तांच्या हातात दिसले. केंद्र सरकारात संसदेत SIRचेर चर्चा करची अशी मागणी विरोधी पक्षान लावन धरल्या. सोनिया गांधीन लेगीत ह्या निषेधात वांटो घेतलो जाल्यार प्रियंका गांधीन हातांत लोकशाय धोक्यात अशें बरयल्ले पोस्टर दाखयले. बिहारातल्या SRI विशीं जे झगडे बिहारात बरे तापला ते आतां संसदेत पावले. संसद सभागृहात विरोधी पक्षांनी ह्या SIRचेर खर विरोध दर्शायलो. तांच्या हातात SIR इज एन अटॅक ऑन डेमोक्रेसी अशे बॅनर आनी पोस्टर दाखयत तांच्यांनी हो निषेध केलो. तांच्या वांगडा संसदेच्या भायर सोनिया गांधीन लेगीत वांटो घेतलो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन हो 100% पुरावो आसा अशें म्हणीत बिहारांतल्या SIR वादांतल्यान वेंचणूक आयोगाचेर फार पेटयले. SIR प्रश्नाचेर लोकसभेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांच्यांनी अशें म्हटलें की वेंचणूक आयोग भारताच्या वेंचणूक आयोगा सारकें काम करिना. तांणी दिल्ले हे विधान आपूण वेंचणूक आयोगाक संदेश दिवपाक सोदता. जर तुमकां दिसता की तुमी सुट्टले हातूंतल्यान जाल्यार हो तुमचो भ्रम आसा. आमी फाटीं सरचे ना अशी शिटकावणी राहुल गांधीन संसदेच्या भायर दिलेली आसा. ते मिडिया कडेन उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें. दुसरे वटेन बिहारात जे चल्लां ते फुडाराक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालात लेगीत जातले अशें समाजवादी पार्टीचे खासदार अखिलेश यादव हांणी म्हटलां. भाजप नकारात्मक लोकांचो एक समूह जालेलो आसा अशें म्हणीत अखिलेश यादव हाणें भाजपाचेर टिका केली. SIR म्हटल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाचेर समाजवादी पार्टीचे सांसद खासदार अखिलेश यादव हाणें उलोवप केले. भाजप हे नकारात्मक लोकांचो एक समूह आसा
आस्था लोकांक एकठांय हाडटा, लोक एकठांय येतात तेन्ना भाजपाक पळोवपाक जायना वेंचणूक आयोगाचें काम मतां वांटप न्हय तर नवे मतदार जोडप अशें अखिलेश यादव हाणें उलोवप केलें. आज बिहारात जें कितें चल्लां तें फाल्यां उत्तर प्रदेश आनी अस्तंत बंगालात लेगीत घडटलें अशें तांच्यांनी म्हटलें. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन सोमारा 21 जुलयाच्यान सुरू जालें. बेरेस्तार 24 जुलय म्हटल्यार ह्या अधिवेशनाक 4 दीस पुराय जालेले आसा. अधिवेशनाचे पयले 3 दीस बेश्टे फुकट गेले अशें खासदार कंगना राऊत हाणें म्हटलें. विरोधी पक्ष संसदेत बोवाळ मारून सत्ताधाऱ्यांक उलोवपाक दिना अशें कंगना राऊताचें म्हणणें आसा. संसदेच्या भायर ती उलयताली. सत्ताधारी पक्ष संसदेत बोवाळ घालून सत्ताधाऱ्यांक उलोवपाक दिना ही लोकशायेची हत्या अशें कंगना रावत हाणें म्हटलें. कंगना रावत एक बॉलिवूड एक्ट्रेस आसा आनी ती मंडीची खासदार आसा. सध्या तिणें संसदेचें जें पावसाळी अधिवेशन आसा हातूंत विरोधी पक्षाचेरूच निशाणा साधलो. विरोधी पक्षूच आमकां सत्ताधारी पक्षाक उलोवपाक दिना अशी तांच्यांनी टिका केली. युनायटेड किंगडमाक 2 दिसांच्या अधिकृत भेटीचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंडनाक पाविल्ले आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळ्या उपरांत युकेच्या ह्या प्रवासी भारतीयांनी तांकां जोरदार तांचें स्वागत करीत तांकां येवकार दिलो. भारताचें नांव जें आसा तें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारान वयर काडलां अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ह्या युकेंतल्या प्रवासी भारतीयांनी तोखणाय केली. थंय जमिल्ल्या ल्हान भुरग्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तुस्त केली. भारतांत आमकां आमच्या पंतप्रधानाक मेळपाची संद मेळना, मात हांगा लंडनाक आमकां ही संद मेळपाक पावली म्हणून तांच्यांनी खोस उक्तायली. हांगासर ल्हान भुरग्यांनी लेगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेर वेगवेगळे आपले अणभव आनी उलोवप सांगले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक खूब एनर्जेटीक व्यक्तिमत्व आसा अशें तांकां फुड्यान मेळ्ळ्या उपरांत आमकां अणभवलें अशें तांच्यांनी थंय त्या वेळार म्हटलें. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें गोरखनाथ देवळाच्या ह्या आवारांत जनता दरबार घेतलो. जनता दरबारांत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी आपापल्यो समस्या उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या मुखार मांडल्यो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान बारीकसाणेन तांच्यो ज्यो कितें समस्या आसा त्यो आयकून घेतल्यो. ना की फक्त तांच्यांनी ह्यो समस्या आयकून घेतल्यो, ज्यो सुटाव्यो जावपाक शकता त्यो थंयच्या थंयच तांच्यांनी सुटाव्यो केल्यो आनी लोकांक हाचेर समाधान करून दिलें. योगी आदित्यनाथ हाणें गोरखनाथ देवळांतल्या ह्या आवारांत आपलो जनता दरबार घेतलो आनी लोकांच्यो समस्या जाणून ज्यो कितें समस्या रोखड्योच सुटाव्यो जावपाक शकता त्यो थंयच्या थंयच ताणें सुटाव्यो केल्यो आनी ज्यो कितें समस्या आसा त्यो समस्या लोकांच्यो आयकून घेतल्यो. राजधानी दिल्लीच्या वैजकी आनी भलायकी वेवस्थेक एक व्हडलो आनी ऐतिहासीक बदल जावपाचो आसा अशें दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान म्हटलें. दिल्लीत 93 लाख आभा कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड तयार केल्ल्याचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान ह्या वेळार उलोवप केलें. ह्या आभा कार्डा वरवीं व्यक्तीच्या दुयेंसा बद्दल सगळी म्हायती डिजिटल वरवीं उपलब्ध आसतली अशें तिणें म्हटलें. मागीर तो व्यक्ती खंयच्या हॉस्पिटलांत उपचार घेवये त्या वेळार तांकां कागदपत्राची गरज भासची ना अशें तिणें म्हटलें. 1 म्हयन्या आदीं 34 आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण जालें आतां आनीक 34 आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण करपाक आमी मुखार सरल्यात अशें तेणें ह्या वेळार म्हटलें. रेखा गुप्तान सांगलें फाटल्या सरकाराचेर लेगीत रेखा गुप्तान बरोच निशाणा साधलो. ह्या वेळार फाटलें सरकार फक्त आपल्याक जनतेचें पडलां म्हणून दाखयताली पूण करीच कांय नाशिल्लें अशें तिणें म्हटलें. दक्षिण भारतांतल्या फिल्म स्टारांक तांच्या फॅन्सा कडल्यान एक वेगळ्याच तरेचो आनी एक खाशेलो एक तांकां फेम मेळटा जी तुमी पळयल्यात आसतली. दक्षिण भारतांतले चित्रपट बरेच गाजता तेन्ना थंयचे लोक जे आसा ते हे फिल्म स्टारांक सामके उखलून धरतात. आपल्या आवडीच्या अभिनेत्याचो चित्रपट प्रदर्शीत जावच्या पयलीं वा उपरांत प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया सामकी खास आसता. तशेंच हरिहरा वीरामल्लू ह्या सिनेमाच्या प्रिमियर शोवात आंध्र प्रदेशाचो जो मुख्यमंत्री आसा पवन कल्याण
हाचे हे चित्रपट आसा ताच्या फॅन्सांनी ढोल ताशा वाजयत नाचत गाजत हांगासर थिएटरा भायर गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. पवन कल्याणाचे फॅन्स खोशेन नाचतना दिसले. अभिनेता आणि आंध्र प्रदेशाचो उपमुख्यमंत्री पवन कल्याणाचे फॅन्स पार्वतीपुरम मन्याम जिल्ह्यातल्या ह्या सिनेमा हॉलाच्या भायर जमले. तांच्यांनी हिरा हरा वीरा मल्लू ह्या सिनेमाच्या प्रिमियर शोवा खातीर गर्दी केली आणि आपलो उपाट प्रतिसाद दाखयलो. सध्या ह्या दिसांनी राजधानी दिल्ली आणि NCR वाठारांनी हवामानात बरोच बदल जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. ताचेच वांगडा राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत सतत पावस पडपाक लागिल्ल्यान ह्या दिसांनी दिल्लीच्या हवेत बदलाव जाणवपाक लागला. सध्या दिल्लीचे प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट मानपी वाठारांनी लेगीत हवेचो दर्जो सुदारिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. दिल्लीत बरोच पावस पडल्या उपरांत सध्या हवामान जें आसा तें मातशें बरें जालेलें आसा. हवामानात बरीच सुदारणा सध्या दिल्लीत दिश्टी पडटा. पावसात कांय ठिकाणी मुसळधार दिल्लीत चालू आसा. मात्र एक खोशयेची गजाल म्हटल्यार ह्या पावस पडून गेल्या उपरांत सध्या दिल्लीचें वातावरण जें आसा तें मातशें शुद्ध जालेलें आसा. हातूंत खूब सुदारणा सध्या दिसपाक लागलेली आसा. म्हापशा कुचेली वाठारांत रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. एका म्हयन्या पयलीं डांबरीकरण केल्ल्या ह्या रस्त्यार आतां वेऱ्यो लेगीत गेल्यात, तशेंच फोंडकुलांय पडल्या. हाका लागून ह्या वाठारांतल्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. हाका लागून थळाव्यांनी कंत्राटदार आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन जापसालदारकीची मागणी केलेली आसा. सध्या वेगवेगळ्या वाठारांत पावसान रस्ते जे आसा ते व्हांवून गेलेले आसा. फक्त हे कुचेलीच न्हय जाल्यार पणजे लेगीत रस्त्यांची सामकी दुर्दशा आमकां पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या रस्ते जे आसा ते सामके खचून गेलेले आसात. कारण की पावसाच्या दिसांनी कांय कडेन डांबरीकरण जाल्लें आमी पळयलें. ताका लागून हे रस्ते जे आसा ते नेटाच्या पावसान सध्या तांची परिस्थिती जी आसा ती सामकी आटोके भायर गेलेली आसा. रस्त्यांचेर फोंडकुलां काय फोंडकुलांनी रस्ते हे कळपाक सध्या मार्ग ना. फातोर्डा माडेल वाठारांतल्या रस्त्याचो कांय भाग पायपलायनीच्या गळटेक लागून खचलो. रस्तो खचिल्ल्यान तो येरादारी खातीर आतां बंद केला. हाका लागून प्रवाशांक त्रास जाता. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग हातूंत लक्ष घालून रस्तो दुरुस्त करून घेवचो अशी मागणी आतां थळावे करपाक लागला. एका सायडीन पावसान रस्ते व्हांवून गेलेले आसा, दुसरे कडेन फातोर्डा माडेल वाठारांतल्या रस्त्याचो भाग ह्या पायपलायनीच्या गळटेक लागून खचलो. रस्तो खचिल्ल्यान येरादारी सध्या बंद आसा. कांय कडेन पावसा खातीर रस्ते होणके पडला जाल्यार कांय कडेन हे पळय पायपलायनीच्या गळटेक लागून हो रस्तो खचून गेला. मात्र रस्त्यांची सगळी कडेन दुर्दशा आमकां गोंयांत जाल्ली पळोवपाक मेळटा. राजधानी पणजे सयत म्हापशा आसूये वेगवेगळ्या शारांनी सध्या रस्त्यांची अवतिकाय तोंड वयर काडीत आसा. दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपासाचेर वर्सा उपरांत आनीक एक पालसण कोसळ्ळें. नायक नगर वाठारांत कोसळिल्लें हें पालसण रेलिंगाक आडकिल्ल्यान व्हडलो थंय अनर्थ टळ्ळो. एका वर्सा भितूनच हे पालसण परतून कोसळ्ळें. दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपासाचेर हे पालसण कोसळिल्लें आसा. नायक नगर वाठारांत कोसळिल्लें हें पालसण रेलिंगाक आडकिल्ल्यान मातसो अनर्थ टळ्ळो. दिल्लीतल्या यमुना न्हंयच्या उदकाची पातळी बेरेस्तारा धोक्याच्या रेशे लागीं पावली. ताका लागून शारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाक शकता असो अंदाज आसा. दिल्लीतल्या यमुना न्हंयेत धोक्याचें चित्र 205.33 मीटर धोक्याचें चिन्ह आसा. हरियाणाच्या हातिनीकुंड बैराजांतलें उदक सोडल्या उपरांत ही उदकाची पातळी वाडिल्ल्याचें कळटा. दिल्लीत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान हुंवार येवपाची शक्यता आसा. दिल्ली सरकार हाचेर लक्ष दवरून आसा.
दिल्लीतल्या यमुना न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान धोक्याच्या रेषे लागीं ती पावली, जाका लागून शारांत आतां हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाक शकता असो अंदाज आसा. दिल्लीतल्या यमुना न्हंयेत धोक्याचें चिन्ह जें आसा तें 205.33 मीटर आसा. हरियाणाचे हातिनी कुंड बेजारांतलें जें उदक आसा तें सोडल्या उपरांत ह्या उदकाची पातळी हांगासर वाडला. ताका लागून सरकारान सध्या हाचेर नजर दवरला. दिल्लीत सध्या बरोच पावस पडिल्ल्या कारणान वातावरण जें आसा तें सध्या प्रसन्न जालेलें आसात. ताका लागून शारांत सध्या प्रदूषण लेगीत नियंत्रणांत येयल्लें आसात. त्याच बरोबर गोंयांत रेड अलर्ट जो जारी केल्लो तसो पावस गोंयांत पडलो ना. मात आमी राजधानी दिल्लीत जर पळयत जाल्यार पावसान तें वातावरण सध्या प्रसन्न केलेलें आसा. जम्मू काश्मीरांतल्या पूंछ हांगासर जोरदार पावसाक लागून थंय हुंवाराची स्थिती निर्माण जाला. जनजीवन सामकें विस्कळीत जालेलें आसा. कांय कडेन रस्ते उदका पोंदा गेलेले आसा. उत्तर भारतांत सध्या जोरदार पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा. जम्मू काश्मीरांत सध्या फाटले कांय दिसांच्यान जोरदार पावस पडिल्ल्यान जनजीवन सामकें विस्कळीत जालेलें आसा. कोणाची घरां, दुकानां, रस्ते लेगीत सध्या व्हांवून गेल्ल्याचें चित्र जम्मू काश्मीरांतल्या पूंछ हांगासर दिश्टी पडटा. मात्र गोंयांत सध्या 2 दीस रेड अलर्ट दिल्लो त्या प्रमाण कांय गोंयांत पावस पडिल्लो ना. मात्र गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी आसा आनी हलको फुलको पावस गोंयांत कायम चालू आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही